सर हो जो उदक मेळना पळय तळशें कशें जाता स्पिकर सर आनी चड उदक जाल्यार हें कारण जाता आनी बरी तळशी जी आसा तुमी खाल्लेली आसा तुमकां खबर आहा तुमच्या गांवांत सो ह्यो गोश्टी स्पिकर सर उदक जाल्ल्या कारणान ताका सेलिंग प्रायस जायना आनी वाडना स्पिकर सर सो तांकां कशें करप हें म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टरान करपाक जाय असो म्हजो रिक्वेस्ट हांव हें कितें आसा मातशें टेबलार हांव दवरता म्हणजे कळटलें तुका कशें हें अशें जायना सर तळशी तुमी पळयलां सर आता ज्यो पिपऱ्यो 100 रुपयांक 5 त्यो 6 मेळटाल्यो तो पयर एकलो आपलो 100 रुपयांक 2 विकतालो त्योय बी ताणें दाखयल्या तसल्यो बारकेल्यो वांकड्यो जाल्या आनी तो म्हणटा अंदू पिपरेच ना हे त्या बॉक्सा भितर बसपाना हांकां जर तूं नॉर्मल शेतकरी आदार निधींतल्यान मदत करता म्हटलो जाल्यार तांकां ते तशें बसपाचें ना कारण ते सामके सिजनल ह्या वेळाचेर प्रोडक्शन करून विकून आपलें पोट भरपी तांकां शेतकारांक जरी तर रांता रिलीफ दिल्यार बेगीन कायदो आहा पयलीं खातीर म्हाका दिसता गेल्या त्या वर्सा कंपेन्सेशन पासून क्लियर जालें न्ही इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देर आर सेवरल पीपल सेवरल केसीस आय वील गिव यू द रिकॉर्ड जे गरीब लोकांचे चड लुकसाण जाला शेतीचे जावं कोणाची माड पडल्या कोणाची हें पडला कोळगारांनी आमचो सीएमान सुरवात केली दिवपाक वेळ काडून ना चॅक दिवपाक लागले म्हणजे गव्हर्मेंट जे गरीब लोकांचे आसा जाल्यार इवन आमी सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन जाल्यार करपाक तुमी सगळ्यांनी म्हणजे गरीब लोकांक फायदो जालो बट आत्ताच्या घडीक हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही एक्चुअल एग्रीकल्चरिस्ट ते आपोल हाडून रोड सायडीत विकता ते न्हू हांव परत एकदां सांग सर्वे करून तांची नांवां सयत घेवचे आनी आतां लॉस तेंचे वेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा कोणाचें कितले एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो कदाचित एलोकेशन नासतलें हें तें सगळें कन्सिडर करून हांव सीएम रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां बट हें वेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो